चोडण गोरवांचो गोठो जाला. पंचायत निष्क्रीय आसा. चोडणीच्यान वतल्या वाहन चालकांचे अपघातांत बळी वचपाक लागल्यात. हाचें दुख्ख दिसता. पंचायतीन सरकारान आतां तरी रस्त्यात गोरवां आनी चोडणीच्या गैरसोयी कडेन गंभीरतायेन लक्ष दिवचें. चोडणकारांनीच मागलां. भारतभर स्वच्छ भारत अभियानाचे ढोल वाजतात. गोंयांतय तुतारे वाजल्यो, पूण मया भर रस्त्यार गोरवांच्यो मुताऱ्यो दिश्टी पडटात. आयज आमी गोवा 365च्या पळोवप्यांक मयेच्या चोडण वाठारांतले घाणीचे साम्राज्य दाखयतात आनी तेच बरोबर बेजबाबदारपणाचे पुरावे दितात. मये मतदारसंघातले हें चोडण जुवें. अर्थातच ख्रिस्तांव भाव आनी हिंदू भाव इश्टागतीच्या नात्यान एकचारान रावतात. चोडणेचो हो वाठार हांगा क्रिस्तांव भावांचे प्रार्थना स्थळ आसा, तशेंच तेकून हिंदू भावांचे मंदिर आसा. वलतारच ही श्रद्धास्थळां आसात. फुडें माडेला सरकारी मुळावी शाळा आसा, ती बी वलतारच. पूण तिनय म्हत्वाच्या केंद्रांच्या म्हऱ्यांत शेणांचे थापे आनी गायी बैलांचे मूत रातभर हांगा गोरवां बसतात. दिसाची रस्तो आडोन आसतात तेचो हो पुरावो. शेणाचे थापे आनी मूत भर वलतांचेरच आशिल्ल्यान वाहन चलोवप्यांचें कितें जावं येता हें वेगळें सांगपाची गरज ना. आयकात आदलो सरपंच श्रीकृष्ण हळदणकरान उक्तायिल्लें दुख्ख. आनी चोडणा म्हणून कोणी चोडणेकारांक आमकां चड हें जाता. कित्याक चोडणा अपघात जालो आमी खंय तरी दोशी अशें दिसता आमकां. कित्याक चोडणा जी गोरवांचो जो विशय आसा तो प्रत्येक ग्रामसभेन येता. गेल्या 5 वर्सां आयचो जो सरपंच जाल्लो तो फाटल्या हेका तो सरपंच जालो, तेणें मातशें हें केलें की म्हयन्या भितर आपूण हें करतलो म्हणून. पूण आयज 5 वर्सां सोंपली जाल्यार गोरवांचो प्रश्न तसोच आसा. आनी ह्या गोरवांक लागून अनेक लोक जखमी जाल्ले आसा. थोडे तेच्या पयलीं दुखापत जाल्ली आसा. आनी लोकांकूच जायना ही दुखापत, तर गोरवांकूय त्रास जाता. स्थानीक लोक प्रत्येक ग्रामसभेन हो प्रश्न पंचायती मारता, पण ती स्थानीक गोरवां आसल्यार तिंचे कितें ते गोरवांकाराचे मालक आहा ते आमकां त्रास करीत. मतां आमची वचत गाय हो मताचो इश्यू थंय प्रत्येक वेळ मांडलेलो आसा आनी थंय ते कशें ते इनिशिएटीव घेयना. फेरीबोटी लागता माडेल धक्क्यार चोडणेच्या, थंय पासून दीस रात गोरवां बसता आनी ती गोरवां पासून खंय पंचायत दखल घेना तेजी. खरें म्हणचे जाल्यार स्थानीक हे थंयसरले एक आमदार कशे पंच जावं सर तिच्यान जरी घेवंक जाय ते पासून कित्याक घेयना तें हांव नकळो. चोडणा बेट हो गोरवांचोच गोठो काय कितें. आनी तूं चोडणा तर वयतलो जाल्यार प्रत्येक अर्द्या किलोमिटरांनी गोरवां ठाण मांडून बसलेलीं आसा. आनी गोवा 365चो कॅमेरो जेन्ना चोडणेच्या रस्त्यार भोंवतालो तेन्नाच एक चोडणेकार गोरवांक आमुडटना दिश्टी पडलो. आदी दिसलें होच तो गोरवाकार म्हण, पूण विचारले उपरांत कळ्ळें लोकांक त्रास जातात ते पळोवन आनी चोडणेकारांची अब्रू धापची म्हण हो गोरवां आमुडपाचें समाजकार्य करतालो. आयकात ताचे बरोबर जाल्लो संवाद. कोणाची गोरवां ही कोणाची गोरवां पूण तो बांदून घालिना. बांदतलो खंय थोडी गोरवां ती 100 वयर आहा देडशे सुमार. मागीर कशी पोसता तर तो घालता सोडटा गाडये घाल सकाळ चलय. आनी तुमी आमुडटात कित्याक रस्त्यार लोकांक त्रास करता. आमच्या घरान कितें तुमच्या घरांक हे भाऊ ते सकयल तुमची न्हय. हां पळय गोवा 365 ह्या चॅनलाच्या वतीन आनी हांगा ज्यो गाडयो चलता तेंच्या वतीन तुमचे उपकार मानता आमी. हें तुमी सामाजीक कार्य करता. हां गोवा 365 खातीर मय चोडणेच्यान जवाहर बर्वे.